आमी सगळे उमेदीन हांगा येवन बसताले स्कूल जर बेगीन बी सुटल्या. तुजो आवाज लागता हेंच्या बरोबर ते पहिले म्हाका सांग. तेंच्यांनी फंड एकठांय करून अशे कपडे हाडल्या. सगळे सांग उमेदीर आशिल्ले फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें म्हणून. भुरग्यांक अभ्यास करून घरा कडेन दामून दवरची न्ही. पण जैतिवंत ही कार्यावळ आमी केली खरी, पण ती मागीर फक्त आमोण्या पुरती मर्यादीत उरली, कित्याक पुरुश गटांतले जे आसले विनर तांकां आमोणकारांक मेळ्ळे. बट आमकां बाकी कडेन लोक विचारूंक लागले अरे बाबा भुरग्यांचें कितें, बायलांचें कितें. सो हे गटाकूय आमी पळयता. आनी आयज आवर्जून हांव बोरये गांवांत आसा, गुरुदेव साई बाल आरती मंडळ जेणे पयलें बक्षीस मेळयलें राजीव गांधी कला मंदिर घुमट आरती सर्त ह्या हितूर. म्हाका दिसता हे सगळे भुरगे जर पळयशात जाल्यार एक्सायटेड आसा. कार्यक्रम सुरू जावच्या पयलीं ऑब्वियसली हांव मातसो तेंचे परफॉर्मन्सूय पळयतालो. तातूंतल्यान म्हाका एक गजाल दिसली की हातूंतले म्हाका दिसता एक 5% वा 2% सुद्दां जर म्हाका जमतालें जाल्यार म्हाका दिसता आयुश्य म्हजें वेगळें आसपाचें. मे बी कासाळें हांव बरें वाजोवंक शकता आसलो किंवा घुमट हांव वेगळें वाजोवंक शकतालो. पण हेंच्यांनी म्हाका बरोच कॉम्प्लेक्स दिलो. आनी ऑब्वियसली आतां म्हाका हांव खबर ना म्हाका लाड करपाचें काय हेंचो राग काडपाचो तो. बट आमी उलोवया आनी जाणून घेवया की पयलें बक्षीस मेळोवप हें कितकें गरजेचें आसलें, कितें हेंच्यांनी मेळयलें ह्या पथकान. म्हाका तुजें नांव सांग पयलीं. अनुष, ऑब्वियसली पयलें बक्षीस मेळ्ळें तुमकां. तुमच्या पुराय तर सगळ्या ग्रुपांक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कशें दिसता? बरें हें मेळ्ळें म्हणून आमकां फर्स्ट प्रायज. प्रॅक्टीस केली म्हणून इतलें. बरी प्रॅक्टीस बरी सांग. बरें, प्रॅक्टिसीचेच उलयता हांव. कितको टायम लागलो तुमकां प्रॅक्टीस करपाक? कितको टायम म्हणजे म्हाका ते पुरुश गटांनी सांगलें की आमी मे म्हयन्यांतल्यान सुरवात केली. म्हाका तर एकदम अशें थक्क दिसलें. तुमी केन्नाच्यान सुरवात केली प्रॅक्टीस करपाक? आमी प्रॅक्टीस जुलय म्हयन्याच्यान स्टार्ट केल्ली. ते आतां बरें करताले कला मंदिराची स्पर्धा जावची पयलीं. ओके. आनी कशें करताले मॅनेज? बिकॉज ऑब्वियसली तुमचें स्कूलूय आसलें, जुनान स्कूल सुरू जाल्लें. स्कूल परत बाकीचो अभ्यास हो कसो बॅलन्स करताले? मेन म्हणल्यार स्कूल बेगीन सुटल्या आमी सगळे उमेदीन हांगा येवन बसताले स्कूल जर बेगीन बी सुटल्या. आनी अभ्यास बी मागीर मदीं दनपारच्या टायमार करताले, मागीर रातचे परत येवन बसताले हांगा प्रॅक्टीस करताले. ओके. बरें, सगळो फूल बॉयज गँग आसा आनी एकूच चली आसा. तूं हांगा कशें पावलें गो बाय ग्रुपान? कित्याक म्हाज्या पप्पान म्हाका धाडलेलें हांगा. ओके. आनी तुका आवडटा घुमट आरती? येस. आनी तूं काय कोरसाक बसता? येस. ओके. बरें, हेंच्या बरोबर कशें जॅलिंग आसा? तुमी वळखता एकामेकाक रे बाय द वे हरशीं? सगळे वांगडा एका स्कुलान ऑलमोस्ट लागींच? ओके. हेंच्या वांगडा जॅलिंग कशें जालें? तुजो आवाज लागता हेंच्या बरोबर ते पयलें म्हाका सांग. लागना बट तरी प्रयत्न करता. बरें, ऑब्वियसली खंयच्याय ग्रुपाचो जर एक कोण हार्ट आसा आनी कोण जर मेंटर आसा जाल्यार तो म्हाका दिसता तेंचो मास्तर आसता. आनी म्हाज्या बरोबर रोहित आसा. रोहित, ह्या भुरग्यांक ऑब्वियसली सांबाळप आनी हांकां तयार करप हो प्रोसेस कसो आसलो? सांबाळप म्हणल्यार पयलीं तांकां पेरंट्स हांव थँक्यू म्हणटा. विश्वासान तेणें हांगसर धाडलें प्रॅक्टिसेक. आनी मेन म्हणल्यार मस्ती आसताच सगळ्यांक. तांकां सांबाळप म्हणल्यार सामकें डिफिकल्ट. सो एक धेंगसो घालतकीर मागीर ते सामके बसता. आनी तांकां पोरू सेकेंड मेळ्ळें न्हू, सो तांकां पयलींच सांगलेलें ह्या वर्सा ट्रॉफी बरी हाडपाकूच जाय. सो ते म्हाका मे म्हयन्यांतूच लागले प्रॅक्टीस केन्ना. सो मागीर तशें करून तेंगे एग्जामी बी आशिल्ली जून म्हयन्यान. सो मागीर जुलयाच्यान स्टार्ट केली प्रॅक्टीस. जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर. मागीर ऑक्टोबराक राजीव कला मंदिर. सो हे दिसांतल्यान 2दा तरी प्रॅक्टीसेक येतालेच. 2दा तरी येतालेच. मागीर ना म्हणलें जाल्यार कित्याक ना, आपूण येताच म्हणटाले. पावसा दिसांनी जाल्यार भिजत. बरें, आतां बरें सरान कंप्लेन केली तुमच्या बद्दल की ऑब्वियसली मस्ती सगळे भुरगे मस्तीच करतले आनी कोण आमी काय करचे ना. तापयलो सरान बीन चड कोणाक? हांव मेन काय विचार केन्ना तापयलो सगळ्यांक? तुमकां सगळ्यांक पनिशमेंट बीन दिल्या? पनिशमेंट अशें केन्नाच दिवना, पूण असो चड बोवाळ बीन केल्यार प्रॅक्टीस कराक म्हणून सगळ्यांक हे केलां. ओके. कितें म्हणून तापयताले? हे वर्स फर्स्ट प्रायज हाडपाकूच जाय म्हणून असं हे करीत. ओके. बरें, तुमचो ग्रूप मरे इज व्हेरी इंट्रस्टींग की तुमी फाटले 2 वर्सां पयलींच ग्रूप सेट जालो, रायट? फाटल्या वर्सा तुमकां सेकेंड प्लेस मेळ्ळें राजीव गांधी कला मंदिरान. ह्या वर्सा पयलें बक्षीस मेळ्ळें. अशें कितें तुमी बदल म्हणजे एक तर ते फाटल्या वर्सा नवो ग्रूप फॉर्म करप आनी दुसरें बक्षीस मेळप हें म्हाका दिसता कमेंडेबल. ताच्या नंतर ह्या वर्सा पयलें बक्षीस. आमी फाटल्या वर्साक ठरयल्लें की ह्या वर्सा आमी प्रॅक्टीस करून फर्स्ट काडपाकूच जाय म्हणून. आनी
ही सगळ्याच्या मनाक हे धरून रावले सगळे की फर्स्ट प्रायज काडपाकूच जाय म्हणून आनी आमच्या प्रॅक्टिसेन आमकां फर्स्ट मेळिल्लें. बरें, एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आनी एक की तो एक्सपिरियन्स म्हणजे म्हाका सुद्दां केन्ना खंयच्या स्टेजीचेर उबो रावता पळय, इवन आतां हो शूट करतना म्हाका खूब प्रेशर येता, टेन्शन येता, स्ट्रेस येता. तुमकां स्ट्रेस बीस येवंक ना तेन्ना तुमी परफॉर्म करताले थंयसर पार्टिसिपेट करतना? आमी पयलीं वयताले नाशिल्ले म्हणून आमी कांय नाशिल्लें. इतकी तुमी प्रॅक्टीस केल्ली सारकें एकदम ओवर कॉन्फिडंट आसले की कॉन्फिडंट आसले? चितलें नर्वस जातालें आमकां. नर्वस जाताले? पूण कितें मागीर सगळ्यांनी तुमकां एकठांय केलें, सरांनी बीन मातसो सपोर्ट केलो, पालकांनी सपोर्ट केलो? ओके. दुसरी गजाल इज जशें मास्तरां कडेन उलयलें आमी पालकां कडेन उलोवया. तुमचें नांव? म्हजें नांव विराज बोरकर. ओके. विराज बाब, ऑब्वियसली ह्या वाठारांत घुमट आरत्यांचो खूब प्रसार आसा, म्हणजे वेगवेगळे बरे बरे ग्रूप आसा. साईबाबा देवूळ आसा हांगा सुंदर. घुमट आरती खूब आमी हांगासर आयकता. ह्या भुरग्यांनी तो आत्मसात करप हे कितपत गरजेचें आमची संस्कृताय वाचोवपाक? ह्या भुरग्यांनी ही आतां घुमट आरती तेणी आतां स्टार्ट म्हणल्यार कशें, हांव एक घुमट आरती ग्रुपाचो मेंबर आसा. गेलीं 25 वर्सां हांव ह्या घुमट आरती फिल्डान आसा. खरेंच म्हाका रोहीत तेंचो मास्तर आसा, तो आमचेच ग्रुपाक बसता. असो गोंयभर गाजलेलो असो तो शामेळ वादक आसा. ताका कला मंदिरान सुद्दां ताणें बेस्ट शामेळ वादक म्हणून प्रायज घेतलेलो. आनी तो जेन्ना मुखार सरलो हे भुरग्यांक घेवन, आपूण बाबा ग्रूप करता हे भुरगे, आनी खरेंच भुरग्यांक खरें वालोर दिवपा सारकें की तेणी प्रॅक्टीस अशी केल्या की हांव सुद्दां म्हागेलो चेडो बसता कोरसाक, ताका सुद्दां हांव सदां म्हणटालो, आरे तुका अभ्यास ना? तो म्हणटालो पप्पा प्रॅक्टिसे आपयल्या म्हणटकीर हांव 2 दीस मागीर कशें सगळे भुरगे उमेदीर आसतना मागीर आमी तेंची उमेद मोड करूंक शकना कशें. म्हणून खरेंच सांगपा म्हणल्यार हांवें 25 वर्सां घुमट आरतीन फिल्डान काडली. आतां हे भुरगीं कला जर मुखार व्हरता जाल्यार तांकां आमी केन्नाच मुखार सुद्दां मुखारल्या पिळगेकूय सांगपाक सोदता. आनी पेरंट कोण आसा तेजी भुरगीं समज ही पिळगी हे मुखार व्हरपाक सोदता जाल्यार तांकां अवश्य सपोर्ट करचो. कित्याक आमी जें केलें आमकां आतां वर्सां जावन गेलीं. आतां ती मुखार व्हरतलो जाल्यार भुरग्यांनी न्यू जनरेशन आसा तेणीच मुखार व्हरपाक जाय. कित्याक घुमट हें आमचें गोंयचें दायज, गोंयचें दायज म्हणटा, पूण ते मुखार व्हरतलो जाल्यार ते भुरग्यांनीच मुखार काडपाक जाय. आतां आणि बाल गटातले ह्या वर्साचे पहिले बक्षीस फावो जाला श्री गुरुदेव साई बाल आरती मंडळ बोरी फोंडा गोवा. भुरग्यांच्या तोखणाय करपाचें म्हणल्यार आतां आमकां प्रायज मेळ्ळें न्हू, आमी ट्रॉफी मेळ्ळी, इतली व्हडली ट्रॉफी मेळ्ळी. आमी कितें करता, रिलॅक्स जाता. भुरग्यांनी नेक्स्ट तांचो वॉट्सॅप ग्रूप आसा, नेक्स्ट दीस मॅसेज घालता, बाई प्रॅक्टीस केन्ना करुया. म्हणल्यार तेंचें इतलें हें आसा, जिद्द आसा की तांकां अजून तांकां अशें थकोना ते. आनी तांकां कितें तरी इतली व्हडली ट्रॉफी, कला मंदिराची ट्रॉफी म्हणल्यार सगळ्यांत व्हडली ट्रॉफी आमी मानतात, पूण तरी पूण तांकां तेंचे आशा भागना. अजून तांकां प्रॅक्टीस नेक्स्ट डे रोखडेच ग्रुपान विचारता प्रॅक्टीस केन्ना अशें करून. आनी तुमकां आतां तुमी पळयलें आसता, तुमी ड्रेस घातले भुरग्यांनी. सो म्हाका सांगोनशें दिसता की आमी केन्ना कोणी ग्रूप फॉर्म करता, डोनेशन घेवन कितें हाडटात आनी अशें हे भुरगे चवथीक खंय आमंत्रणाक वयता. इवन अशीं आतां ऑफिसां आसा आमची, गव्हर्मेंट ऑफिसां, मागीर खंय शोरूम आसा, थंय ते आमंत्रणाक वयता, घरांनी वयता आनी तांकां एक मानधन मेळटा. आनी तेंच्यांनी ते फंड तेंच्यांनी एकठांय स्वताचे, आमी कांयच कॉन्ट्रिब्यूट करना, तेंच्यांनी फंड एकठांय करून तेंच्यांनी स्वताचे अशे जर्सी बीन हाडले आपल्याक, अशे कपडे हाडल्यात तशें. म्हणल्यार तेंच्या घरांनी तोखणाय. आनी मेन थिंग म्हणल्यार प्रॅक्टीस सामकी हांगसर तुम्ही पळयल्या दाट घर आसा कशी सामकी घुमट म्हणल्यार सामकी हय ते पूण हय. आनी लोकांनी तांकां अशें केन्नाच कांय म्हणना की तुमी अशें इतले वाजयता कशें. आनी तांकां अशें मेन सामकें अशें खूब बरें दिसलें. इवन
आमकां प्रायज हांगसर मेळ्ळा पूण फूल बोरये गांवाक उमेद जाली आनी सगल्यांनी एक भरभरून आमकां असो सपोर्ट केलो फूल बोरये गांवाक उमेद जाली. ओके तुमी म्हटलें की प्रायज ऑब्वियसली मेळटकूच बरोच एक एक्सपिरियन्स जालो. तो फिलींग कशें आसलें रे पयलें बक्षीस जेन्ना तुमकां मेळ्ळें न्ही ती फिलींग कशी आसली? सगळी इंजॉयबल आशिल्ली आनी सगळी उमेदीर आशिल्ली. कोण कोण आयिल्ले हांगासर तुमच्या घरा कडेन हांगासर किंवा वाड्या वयले कोण आयिल्ले? रॅले आमी टॉपकोला कडल्यान बीन काडली. सगळे साव उमेदीर आशिल्ले फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें म्हणून आनी सगळ्यान मागीर कॉंग्रॅच्युलेट बीन केलो. सगळे नवदुर्गे देवळां साईबाबा देवळां सगळ्या ट्रॉफी बीन व्हेली. सगळे सामकी उमेदीर आशिल्ले. आतां तुमकां सगळें गोंयभर वळखत आसतलें न्हू फर्स्ट प्लेस मेळ्ळें म्हणून तुमकां. ओके आनी एक गजाल गायक बियक आसता पळय तांकां मातसो ताळो बिळो सांबाळचो पडटा आनी आमकां भुरग्यांक थंड पिवप खूब आवडटा. कितें स्पेशल प्रिकॉशन्स घेतले तुमी? म्हाका पुरुश गटान सांगलें की आमी थंड बीन पिवंक नासलें म्हणून. फाटले एक 3-4 म्हयने जेन्ना प्रॅक्टीस करता आमी थंड म्हणटा तें उदक पिवंक ना. तुमी अशें कितें प्रिकॉशन घेतलें? आयस्क्रीम अवॉयड केली, कोल्ड ड्रिंक अवॉयड केलें? केले आमी काच पिवन आनी कांयच पिवंक ना न्हू सगळें गरम उदक. ओके रोहित हें पळयलां तुवें ऑब्वियसली तुजें सक्सेस हो की ऑब्वियसली हार्डवर्क तांचो आसाच. त्या ग्रुपान तुका जिद्द दाखयली. त्या ग्रुपान 2 वर्सांनी 2 बक्षिसां हाडलीं, एक दुसरें आनी ह्या फावटी पयलें. आतां ह्याच्या फुडें कितें पळयता तूं? कितें वेगळेपण पळयता? हेजे मुखार म्हणल्यार आतां कला मंदिरा एज 15 आसता. सो आनीकूय भुरगीं कोण आसा भुरग्यांक जितले भुरगे आहा तांकां हांव आनीकूय शिकोवन तांकांय बीन ह्या ग्रुपान एड करपाक शकता. तांकांय त्या स्टेजीर बसोवपाक चान्स दिवपाक शकता. कारण ते भुरग्यांकूय चान्स पडपाक जाय न्हू. सो त्या भुरग्यांक हांव कोण भुरगीं आहा ते वाड्यार आतां चडशे आमच्याच वाड्या वयले आसा हांगा. आनी एक साईबाबा देवळा कडले 4 जाण आसा. तांकां आमी दोळ्यान पळयल्यात. आमकां अशें घुमट अशी धर अशी थापड मारे सांगपाक पडलें ना कारण ते चवथीक सामकें वाजयताले आमी पळयलेलें. सो पयलींच आमी ते भुरग्यांक सांगलेलें. जेन्ना राजू कला मंदिरा अनावन्स जाली बाल आरती मंडळ कॉम्पिटिशन जातलें म्हणून तेन्नाच सगळे भुरग्यांक हांवें रोखडीच सांगलें. पयलीं सनीक सांगलें मागीर आमचे ग्रूप आसा नवसाई आरती मंडळ तांकां सगळे मेंबर्सांक सांगलें. मागीर तेंगे पेरंट्साकूय सांगलें. ते विश्वासान मागीर आमी धाडलें. हेंच मोटें. बरें घुमट कोण कोण वाजयता? हात वयर करा. ओके कोणें शिकयलें रे तुमकां घुमट वाजोवपाक? शिकयलें काय तुमी पळोवन शिकले? म्हणजे चवथी कडेन शिकले किंवा देवळान घुमट आरती जाता पळय तशें शिकले? खंय शिकले तुमी घुमट वाजोवपाक? पळोवन खंयच्या तुमच्या देवळान? ओके तुमकां अशें पूण कोणें शिकोवंक ना? मागीर तुमकां सारकें हें कळ्ळें पूण तूं कशें घुमट वाजोवप कसो हात ताजेर बसप हें म्हाका दिसता तुमी पळोवन शिकले. हय मरे. बरें सनी लास्ट बिफोर वी एंड तुका ऑब्वियसली इतके बरें हांच्यांनी पयलें बक्षीस हाडलें. ऑब्वियसली गांवाचें नांव व्हडलें केलें आनी ह्या भुरग्यांक खरेंच पळयल्यार एक कौतुकाची गजाल की ल्हान भुरगे इतके सुंदर घुमट शामेळ कासाळे सगळें वता. गायन इतकें सुंदर आसा. ऑब्वियसली हें सगळें श्रेय तुमच्या एंटायर ग्रुपाचें. तुका लास्ट अशें सांगून कितें दिसता? म्हाका एक मेसेज दिवपाक जाय म्हणल्यार आतां आमचे बोरये गांव हो सगळो कलाकारांचो गांव. सगळ्याक कोण तरी भजन दिंडी आरत्यो सगळ्याक कोण हें आसा आनी हे आमचे ल्हान माणकुली भुरग्यांनी आमचें नांव वयर काडलां. सो हांव एक आमच्या आतां इंजेरो तुमच्या टिवीचेर पळयता आसतले प्रुडंट मिडियाचेर. सो आमचे पंच सरपंच कोण आसतले तांकां एक अशी मेसेज दिवपाक सोदता की आतां आमचे भुरगे अशे प्रॅक्टीस करतात पूण तांकां कितें जाता केन्ना केन्ना अडचण येता प्रॅक्टीस करपाक हांगसर देवळान जावं अशें. ताका लागून एक म्हाका अशें दिसता की खंय तरी ऑथॉरिटीन एक आमच्या पंचायतीन नाजाल्यार कितें एक भुरग्यां खातीर एक कितें स्पेशल हॉल जे करून ते प्रॅक्टीस करपाक सोदताले आनी आनीकूय बरें परफॉर्म करपाक सोदताले. म्हणून एक सजेशन आसा की भुरग्यांक सपोर्ट करपा खातीर कितें तरी एक अशें म्युजीक रिलेटेड कितें तरी करचें हॉल तरी बांदचो आनी तो मातशें तांकां आदार करचो. बरी इंट्रस्टींग गजाल की ऑब्वियसली आमी म्हणटा की आमची कला जी आसा पळय ती भुरगीं फुडें टिकयतली काय ना इज अ बीग क्वेश्चन. बट म्हाका दिसता सरकारान जर अश्यो स्पेसीस केल्यो स्पेशली फॉर म्युजीक कित्याक ताका एकॉस्टिक्स लागता ताका वेगळे संसाधन लागता. अशें जर कितें करीत जाल्यार डेफिनेटली इट वील बी अ गूड प्लॅटफॉर्म की मातसो शेजाऱ्यांकूय त्रास जावचो ना. दॅट्स अ डिफरंट केस. बट ऑब्वियसली शेजाऱ्यांक जर उमेद आसा जाल्यार म्हाका दिसता घुमटाचो आवाज आयलो घुमट आरत्यांचो जर आवाज आयलो म्हाका दिसता खरेंच म्हाका खूब उमेद दिसता आनी आमी आवर्जून थंय वचून बसता. बट अशें जर एक इन्स्टिट्यूशन तयार केलें गांवांत जर तयार केलें और पुराय गोंयभर तयार केलें जाल्यार आय थिंक नथींग शॉर्ट ऑफ इट. रोहित तुज्या ह्या एंटायर ग्रुपाक फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स की इतके 2 वर्सांनी तुमी पावरफूल पराक्रम केलो. पयली सेकंड प्रायज आनी आतां फर्स्ट प्रायज. ही कला अशीच टिकोवन उरची आनी ही गोंयभर म्हणजे हांकां भुरग्यांक पळयत जाल्यार तुवें म्हटलें की धस्को दिवचो पडटा तापोवचो पडटा आवाज वाडोवचो पडटा. बट एंटायर इंटरव्यू जर पळयला तुमी भुरगीं शांत भुरगीं उलयना
वन लायनर आन्सर दिता, 2 शब्दांनी आन्सर दिता. जर एक तर हांव चुकलो आसतलो नाल्यार पालकांचो तरी कितें वेगळो हें आसतलो. भुरग्यांक पळयल्यार खंयच दिसना, दे लूक व्हेरी इनोसंट. जे भुरगे पळयतात किंवा जे पालक पळयतात तांकां तूं कितें सांगन दिसता ही जी आर्ट फॉर्म आसा आमचो हो फुडें उरचो म्हणून? घरा कडेन पेरंट्स जे पळयतात तांकां एकूच सांगपाक सोदता की अभ्यास 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 चालूच उरतलो, पूण तेंचे भितर कितें ती कला आसा पळय ती भायर सरपाक जाय. ती एकदां ती घरानूच दामन उरली जाल्यार मागीर ती केन्नाच मागीर एज जातकीर मागीर ती केन्ना भायर सरपना. ती भुरग्यांनाच ल्हानदासतनाच ती मुखार काडपाकूच जाय आनी ती गोंयभर दाखोवपाक जाय. सगळी गोंय न्हू इंडियेन न्हू सगळें वर्ल्डभर सुद्दां केल्या जाता. ती कला सगळ्यांक दाखोवपाकूच जाय. पेरंट्सां कडेन मागता की भुरग्यांक केन्नाच अभ्यास 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 करून घरा कडेन दामून दवरची न्ही. जे जावं खेळ जावं म्युजीक जावं आनी कसली कला जावं तेणी ती भुरग्यांक मुखार सर म्हणून तांकां प्रोत्साहन दिवचें हेंच हांव सांगता. आय थिंक जशें हांगासर श्री गुरुदेव साई बाल आरती मंडळ हेंचे पयलीं तर हेंच्यांनी फर्स्ट प्लेस मेळ्ळा. ऑब्वियसली तांच्या पालकांनी तांकां माथ्यार धरल्या, गांवानूय माथ्यार धरला. रोहीत सारको वेगळो कोण खूश आसतना बिकॉज मास्तर जावन हेंकां सांबाळप आनी अशें पयलें बक्षीस तांच्या कडेन हाडप हें म्हाका दिसता गांवा खातीर ही अभिमानाची गजाल. जशें रायटली म्हटलें मोटिवेट करपाक जाय भुरग्यांक आनी मातशें एनकरेज करप. डिस्करेज करप न्हू, अभ्यास ही सगळी गजाल न्ही. सगळेच जाण दोतोर इंजिनियर आनी व्हडले व्हडले रिसर्च करचे ना, थोडे कलेच्या क्षेत्रांतूय वयतले आनी वेगळे काम करतले जे आमी मागीर तांकां आर्टिस्ट म्हणून वळखतले. थँक्यू व्हेरी मच. इतको शांत तुमी म्हाका इंटरव्यू दिलो. आय नेवर एक्सपेक्टेड. म्हाका दिसलो की हांगा बोवाळ धुमशाण मस्ती बिस्ती आसतली, बट इतके शांत तुमी असले त्या खातीर थँक्यू व्हेरी मच. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. आनी अशेंच फुडल्या तुमच्या एंटायर प्रवासाक म्हाज्या कडच्यान बेस्ट विशीज, म्हाज्या नेटवर्का कडच्यान बेस्ट विशीज. आनी परत खंय तरी आमी आपटोया, मेळोया एकामेकाक, जेणे करून गजाली करुया आनी तेन्ना होपफुली तुमी मातशें आनीक चड उलयतले ही हांव एक्सपेक्टेशन दवरता. त्या गणराया कडेन मागता आनी परत तुमकां माय बेस्ट विशीज आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स अगेन. आनी तुमी पळयत रावात प्रुडंट नेटवर्क.